एकलोच आमचो सोमी, एकूच आमचो बाबार, एकूच आमचो बावतीस, एकलोच आमचो देवबाव, एकलोच आमचो सोमी, एकूच आमचो बाबार, एकूच आमचो बावतीस, एकलोच आमचो देवबाव. पवित्र आत्म्या वरवीं शांतीच्या बांदपासान सगळीं एकूच जावच्या आमकां आपोवन हाडल्या, देखून आमी गायता. एकलोच आमचो सोमी, एकूच आमचो बाबार, एकूच आमचो बावतीस, एकलोच आमचो देवबाव, एकलोच आमचो सोमी, एकूच आमचो बाबार, एकूच आमचो बावतीस, एकलोच आमचो देवबाव. एकलोच आमचो सोमी, एकूच आमचो बाबार, एकूच आमचो बावतीस, एकलोच आमचो देवबाव, एकलोच आमचो सोमी, एकूच आमचो बाबार, एकूच आमचो बावतीस, एकलोच आमचो देवबाव. एकाच आत्म्या वरवीं एकूट करचे खातीर एका जिवान जिवून आमकां आपोवन हाडल्या, देखून आमी गायता. एकलोच आमचो सोमी, एकूच आमचो बाबार, एकूच आमचो बावतीस, एकलोच आमचो देवबाव, एकलोच आमचो सोमी, एकूच आमचो बाबार, एकूच आमचो बावतीस, एकलोच आमचो देवबाव. बापाची आनी पुताची आनी पवित्र आत्म्यांची नावी. सर्वेश्वर तुमचे सोवे आसूं आनी तुमच्या आत्म्या सोवे आसूं. मोगाळ बावमणिदो, आज बायग्योंत आंतोनीक भेटयलो दीस देखून आमी इतल्या प्रमाणान आमी सगलीं हांगा एकठांय जावन ताका मान दिवंक आयल्यो, ताचे मुखार आमच्यो गरजो घालूंक आयल्यो आनी ज्यो गरजो आमकां मेवल्यात ताचे पासत आमी ताका आर्गां दिवंक आयल्यो. हें करूंक आमी बरे भशेन तयार जावया. हे मीस फळादीक जावंक आमची पातकां ओळखून घेवया. देवा लागीं आनी एकामेका लागीं बोगसणें मागुया. सोर पदवेदार देवाक आनी तुमकां बाबा बळिनो, म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता. मोनान चिंतून आनी तोंडान उच्चारून, वायट करून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान. ओ म्हजो अपराध, ओ म्हजो अपराध, ओ म्हजो बोवड अपराध. हे पासत बायग्योन सदांच सांकवार मरे सगल्या देवदूतांक आनी भोगतांक आनी तुमकां बाबा बडिनो, म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सोर पदवेदार देव आमची काकलूट करूं, आमची पातकां बगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन. सोम्या काकूत को, सोम्या काकूत को, क्रिस्ता काकूत को, क्रिस्ता काकूत को, सोम्या काकूत को. प्रार्थुया. ह्या मिसाचें इतेसां आमी पळयता. आपल्या जल्म दीस समारंभांतल्या भयणी जॉयसी करवालो हिचेर देवान बायग्योंत आंतोनीचे मजतीन आशिर्वाद घालूं म्हूण मागुया. बसुया.
हेर आमच्यो गरजो आमी सदांच घालता त्यो बेगोंत आंतुनीचे मजतीन देवा मुखार घालुया. सगल्यांक जांकां काळजाचे प्रॉब्लेम आहात, सगल्यांक जांकां स्ट्रोक जाल्यात, कातीचीं दुयेंसां जाल्यात, कॅन्सर्स आनी ट्युमर्स, जायतीं जाण कॅन्सर जाल्लीं, सुमाराचीं जातालीं, पोत्तून तांचें उस्तोलां, तांचेय पासत मागुया देवान तांकां हात लावचो आनीक सारकीं बरीं करचीं म्हूण. कोणाक आल्सर्स, एसिडिटी, इनडायजेशन, लिवर सिरोसीस, फॅटी लिवर्स आनी डायलिसीस कोत्तात तांकां, ब्रोंकायटीस, लंग प्रॉब्लेम्स, न्युमोनिया, थायरॉयड, ENT प्रॉब्लेम्स, कोणाक तकली फोडटा आनी मायग्रेन जाल्या तांचे पासत, कोणाक आल्झायमर्स आनी पार्किन्सन, जांकां फाटीचो प्रॉब्लेम आहा, दिमेंचो प्रॉब्लेम आहा, ओ तांचे मानीचो कोणो दुखता, जांकां ऑस्टियोपोरोसीस जाल्यात, जांकां डायबिटीस जाल्या, जांकां आक्सिडेंट जावन जखमी जावन घरा लागीं आहात, जी निराशीपणान भितर सरल्यान, डिप्रेशन्स आनी एंग्जायटीत, सगळ्या ओयजां पासत, नर्सी पासत मागुया. जांच्यो वस्तू शेणल्यात तांचे पासत मागुया. जीं गोबायलां भुरगीं नात तांचे पासत मागुया. जीं कोण जिविताचो सांगाती आनी सांगातीन सोदतात तांचे पासत मागुया. जीं कोण पासपोर्ट कोत्तात आनी ते पासपोर्ट जावंक ना तांचे पासत मागुया. जीं कोण आपल्या मेडिकल टेस्टान फेल जाल्यात तांचे पासत मागुया, ताका बेगीनूच पास करून तीं वचूंक सोदतात ते सुवातेर वचूंक. जायते जाणां मदें आपल्या भाटां बेसांक लागून जायतो कोटपोट आहा, केस्तांवां जातात, मारामारी जातात, हें सगळें पयस करून तांचे प्रॉब्लेम सॉल्व करून अदीक करून इन्व्हेंटरी प्रोसिडींग आनी कोर्ट केसीस आहा ते बेगीनूच काबार करूं. भुरगीं आपल्या आवय बापाय पासत मागतात आनी आवय बापूय आपल्या भुरग्यां पासत मागतात. तांचो उगडास करुया. जीं भुरगीं आदींच जाल्यांत, 6 म्हयन्यांनी 5 म्हयन्यांनी जाल्यांत तांचे पासत मागुया. आनी जीं भुरगीं बेरी, मोनी, ऑटिझम आहा आनी डावन सिंड्रोम आहा तांचे पासत मागुया. जांचीं लग्नां मोडल्यांत आनी तोडल्यांत तांचे पासत मागुया. आनी जांचे फामिलीन दुस्पोट जाल्या ते फामिली पासत मागुया. तुमचेच पासत मागात. तुमी ह्या मिसांत वांटो घेतात, तुमी तुमच्या मनान जाय तें घेवन आयल्यात, ते तुमच्यो गरजो ह्या वेळार बेगोन तांतूनी मुखार घालात. बरोचभर आख्ख्या संवसाराक हें ऑनलायन मीस चलता, आख्ख्या संवसाराक लोक हे मीस पळयता आनी तांकां जायत्यो वस्तू देव सांतांतूनी उदेशीन दिता. तांचेय पासत मागुया. उबी रावया. सौर पदवेदारा आनी सासणांच्या देवा, तुवें तुजे पोरजेक सियोलीचो भाग्योंत आंतून कोऱ्या बाबार्थाचो हुशार प्रसंगदार आनी गोरजेक आकांताक तीर आस्कारी जावन दिलोय. ताच्या आदारान क्रिस्ती जिविताची शिकोवण पाळून सगळ्या आमच्या आडकोळींनी तूं आमच्या आदाराक येताय म्हूण आमकां बोगुशें कोर. आमच्या स्वामिया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता उदेशी तो देव तुजे सवें पवित्र आत्मेचे एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणाक. आमेन. जेरमियस प्रवाद्याच्या पुस्तकावेलें वाचप. दीस आनी रात थांबोन आसतना म्हज्या दोळ्यांतलीं व्हांवतात दुकां. म्हजे पोरजेचे आंकवार दुवेचेर बोयकार नोश्ट आयलां.
ती एकदम घायल जाल्या. रानांत वनांत वचून जाल्यार तलवारीन मेल्ले मनीस थंय पडलेले आसात. शारांत वचून जाल्यार लोक थंय बुकेन वळवळटा. प्रवादी आनी याज्ञीक पर्यान देसांत भोंवतात फिरतात. कितें करतात तेच नकळत. तुवें जुदाक सारकोच पयस केलोय काय? तुज्या आत्म्यांक सियोनाचो कांटालो येता काय? कित्याक म्हूण तुवें आमकां इतलो मार दिलोय की बरी जावपाचो की आनीक आमकां बोरवांचो ना. सोवस्कायेक आशेतलें हांव, पूण बोरवें कांयच आयलें ना. बरी जावचो वेळ पावलो काय म्हूण पळयता हांव, पूण आमचेर आयला थरथरो. सर्वेस्परा आमचें खोटेपण आनी आमच्या पुर्वजांचे गुन्यांव आमी ओळखून घेता. खरेंच आमी तुजेर आड पातक केलां. तुज्या नांवा खातीर आमकां सोडून दिवं नाका. तुजे मोहिमेच्या शिंवासनाचो मान उबोव नाका. आमचो उगडास कोर. आमचे कडेन केल्लो करार मोडूं नाका. राष्ट्राच्या कुड्या देवा मदें कोणाक तरी पावस घालूंक पदवी आसत? ओ मोलबाच्यान आपशींच पावस घालूंक जाता जायत? तूं एकलोच हें करताय न्हय का सर्वेस्परा? देवा आमच्या, तुजेरूच आमचो विस्वास, कित्याक हें सगलें तूंच करताय. सर्वेस्पराचें उतर. देवाचे व्हड उपकार. आमचो जबाब जातलो, तुज्या नांवाचे व्हडविके पासत आमकां निवार सर्वेस्परा. सगळीं म्हणुया. तुज्या नांवाचे व्हडविके पासत आमकां निवार सर्वेस्परा. आमच्या पुर्वजांचो अपराध आमच्या माथ्यार घालूं नाका. बेगोबेग तुजी कोणवालाय आमकां दाखय. आमी पळयत जाल्यार एकदम दोलदिरी. आमचो जबाब, तुज्या नांवाचे व्हडविके पासत आमकां निवार सर्वेस्परा. तुज्या नांवाचे व्हडविके पासत पाव आमकां देवा आमच्या सर्वंडरा. आमचीं पातकां बोगोस सर्वेस्परा. तुज्या नांवा खातीर आमकां निवार. आमचो जबाब, तुज्या नांवाचे व्हडविके पासत आमकां निवार सर्वेस्परा. कोयद्यांचें रुदोन पावून तुजे मुखार, जांचेर मरणाचें फर्मोण पडलां, तांकां तुज्या बावलाच्या बोलान निवार. आमचो जबाब, तुज्या नांवाचे व्हडविके पासत आमकां निवार सर्वेस्परा. पूण आमी तुजी पोरजां, तूं चोरवाक व्हरताय त्यो शेळयो. सासणाच्या सासणांक तुका दिनवासतलें हांव. पिणकेचे पिणकेन तुजी वाखाणी करतलें हांव. आमचो जबाब, तुज्या नांवाचे व्हडविके पासत आमकां निवार सर्वेस्परा. शुभ वर्तमानाक आमची काळजां मनां तयार करूंक उबी रावया. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia. बी देवाचें उतर आनी जेजू तो वोंपी, जाका तो मेळटा तो सासणांक तोखता. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia. सर्वेश्वर तुमचे सोवे आसूं आणि तुमच्या आत्म्या सोवे आसूं. मातेवा प्रमाणे शुवळ तोमान मुयमा तुका सोम्या. लोकाक धाडटूच जेजू घरांत भितर गेलो आनी बारांनी ताचे सोरशें येवन विचारलें, शेतांतल्या नेराच्या वोपारेची आमकां सोजमोणी दी.
जेजून पोरती पालोवन तांकां सांगलें, बरें बी वोंगता तो मनशाचो पूत, शेत म्हणजे संवसार, बरें बी म्हणल्यार राजाची भुरगीं, नेर नश्टाची भुरगीं, नेर वोंपलो तो दुस्मान, देंवचार, लुवणेचो काळ संवसाराचो शेवट, लुवणी करपी देवदूत, जशें नेर एकठांय करून उज्यांत लासतात तशें संवसाराच्या शेवटाक जातलें. मनशाचो पूत आपल्या दुतांक धाडटलो आनी ते ताच्या राज्यांतल्यो सगल्यो वायट देखीच्यो वस्तू आनी खोट्यो कोरण्यो करतल्या मनशांक जमयतले आनी उज्याच्या आगट्यांत उडयतले. तुय सगलीं रुदोन करतलीं आनी दांत किर्लितलीं. तेन्ना बरीं मनशां आपल्या बापाच्या राज्यांत सुर्यावरी पोरजोळटलीं. आयकूंक कान आसलेल्यान आयकुचें. सुम्याचें शुभ वर्तमान वाकाडणी तुका क्रिस्ता. मोगाळ बामणिनो, गेल्लो आयतार न्हू कोणत्या फुडल्या आयताराक ही वोपार आमी आयकल्या. आख्खी सांगल्या आनी ही पार्ट सांगूंक ना. अदीच सांगल्या. पोत्तून पोत्तून ह्या 3 आयतारांक आमकां जेजूच्या वोपारींची खबर मेवता. कित्याक हे आयतार माथेवाचे आयतार म्हणजे पयलें वरोस आनी सातोळ्याच्या दिसांनी ह्या दिसांनी माथेवाचें शुभ वर्तमान चालू आहा. ते पासून ते आमकां पोत्तून आयकूंक येतात. ही वोपारीची सोजमणी जेजू आपल्या बारांक दिता. वायट कित्याक आहा आनी बऱ्या मदें वायट कशें उत्पन्न जाता हाचेर नियाळ कोत्ता. वोंप्यान गोव घातलेले बरे गोव आनी कोणूच पिड्यार जाल्ले गोव वोंपूंक दवरिना. बरें गोव आहा ते बरें भात आहा तें दवरतात. मोठे गुड्यांचें भात तें वोंपूंक पोल कोण दवरिना. हे पासत बरो वोंपी बरें बी वोंपता आनी बरें बी वोंपल्या उपरांत दुस्मान येता आनी नेर वोंपून वेता. आनी हाची सोजमणी मागीर दिता जेजू. म्हणजे दोनी न्हिदलोलो आसतना दुस्मान आयलो आनी बऱ्या बियां मदें नेर वोंपून गेलो. म्हणजे बरेपण देवान हाडलां पूण मनीस चतूर न्हय. मनीस आडसायेक लागून मनशाक कांय पळोवन गेलो ना. मनीस वयल्या वयरची येता आनी ताका लागून मागीर देंवचार येता आनी आपली पदवी चलयता. आनी मनशाक खबरूय आसना कसो देंवचार आयलो, केन्ना आयलो, कितें करून आयलो. ही गोत आमची. ते पासत लोक म्हणटा आमी इतलें बरें केलां, हें वायट कित्याक आमच्या घरांत, आमच्या फामिलींत हें वायट कशें आयलें. आमी सदांच बरें केलां. आनीक देंवचाराचें काम, हो देंवचार दुस्मान, हें दुस्मानाचें काम अशें जेजू म्हणटा. आनी हो दुस्मान म्हणल्यार देंवचार. आनी हो दुस्मान देवाचें काम सगळेंच मोडून उडोवंक भोंवता. आनी हे भाशेन मनशाक अदीक कोनिश्टायेन घालता. आनी मागीर मनीस देवाचेर दुबाव दवरून देंवचाराच्या फाटल्यान वेतात. आनी हें वांकडें आनी वायट इतलें चड जालां कित्याक मनशाक दिसता देवूच ना. देव आसलोलो जाल्यार हें वायट कित्याक, देव आसलो जाल्यार हें उदृश्ट कित्याक आयलें अशें लोक चिंतान देंवचार खुशाल जाता. कित्याक तो जैतिवंत जालो, ताणें
हो नीर हुंपलो आनी हो नीर हुंपून लोक मागीर देवा सोडून देंवचारा वाटेन गेलो आनी कितले शेकडे जाले हें अशेंच आसा आनी तें वायट कुयंतावन येता वायट देंवचारा कडल्यान सारकें सरळ येता ओ देंवचार दुसऱ्या मनशांक मुखार काडटा हें वायट घेवन ही भाशेन जाता वो आमी केन्नाय म्हणटा कोणें म्हाका कितें करून घातलां हाचेय उद्देशी वायट येता म्हणजे त्या मनशाच्या मनांत वायट आहा तो वायटूच चिंता आनी वायटूच करूंक आवंड येता जायते फावट वायट येता नाटकाय कशी आनी गर्व कशें हांगा बोऱ्या बिया मदें दुस्मान आयलो नेर वोपून गेलो नाटकाय ती नाटकायेक लागून जायतें वायट येता आपसुवाडताक लागून वायट येता गर्वाक लागून वायट येता तर हो देंवचार गर्वांतल्यान दिश्टी पडटा नाटकायेंतल्यान दिश्टी पडटा आमी ती नाटकाय म्हणटा ती कुड्डी नाटकाय एनवी इतली नाटकाय कुड्डो कोत्ता आनी तुजी ती नाटकाय दुसऱ्याक वायट कोत्ता म्हणजे हाचे उद्देशी वायट येता मनीस वायट हो जाता आनी तोच देंवचार कसो जाता आनी हाका लागून हें वायट चडोवत आहा आनी वाडोवत आहा कित्याक आमी ह्या वायटाक सहकार दिता बायगून तांतुनीच्या जिवितांत देंवचार जायते फावटी नाडटालो जायते फावटी ताका न्हिदूंक गेल्ले कडेन तेचो गोमटो फुगार कोत्तालो म्हणजे तुका हांव न्हिदूंक दिवचो ना तूं बरें कोत्ताय मिलाग्री कोत्ताय दिसाच्यो तुजी रात पिडेर करप आनी जायते सांत आहात सांत जुआ मारी वियानी आहा एकलो सांत बायगेवन बेनेडिक्ट आहा सांत तांकां देंवचार सोतायतालो न्हिदूंक दिनासतलो जुआ मारीची बेड हालताली रातचो न्हिदूंक गेला तेन्ना बायगेवन तांतुनी गुमठी फुगार कोत्तालो देंवचार आहाच तो आनी ओदीक लागता भाग्यवंतांक लागता देखून तुमी म्हणटात आमी काय बरे भाशेन जियेता सगल्यो देवाच्यो वस्तू कोत्ता आनी आमकां वायट कित्याक भाग्यवंत मनशांकूच हो देंवचार लागता देंवचार दुसऱ्यांकूय टाणणेन घालून तुजे फुड्यान येता तुकाय टाणणेन घालता सो देंवचार आपुणूच येता आनी दुसऱ्यांकूय पाठयता आनी हो देंवचार ओगुणा उद्देशी बी येता सांगलां ते भाशेन हे भाशेन हो देंवचार आसतलोच आमी ह्या संवसारांत जिये पर्यंत हो देंवचार आसतलो आनी देंवचार आमचें पाड घालीत वेतलो बायगून तातूंत कितें कोत्तालो ताका गुमटी फुगार कोत्ता तेन्ना तो मागणें कोत्तालो आनी मागणें करून मागीर त्याचा उपास करी कित्याक जेजून म्हटलां ही जात मागणें आनी उपास केल्या बगर वचना मागणें आनी उपास करून तो ह्या देंवचाराचेर झूज मांडटालो कित्याक जितलो तो अदीक मिलाग्री कोत्तालो तितलो देंवचार अदीक सोतायतालो ताका आनी हे भाग्यवंत मागणें करी उपास करी आनी मागणें आनी उपास करून देंवचाराक धाडा एक बायल एक देंवचार सोदता येतालो आनी ती बायल सांतांतुनी फुड्यांत आयली सांतांतून हो देंवचार म्हाका सोदता येता म्हाका कांयच करूंक दिना आख्खे म्हज्या गोराब्यान पाड घालता आनी बायगोन तातूंत तिका एक धाकलें मागणें दिलें जेजूच्या कुर्सा देंवचार पयस कोर आनीक जुदाचो शिव आनी जेशेचे मुळान जोयत वेलें तें जोयत येवं दी अशें तो मागणें कोत्ता आनी ती हे मागणें म्हणटा आनी देंवचार वेता जेजूच्या कुर्साक उलो मारून देंवचार पयस वच आनी दाविदाच्या पाडयेन आनी जुदाच्या शिवान जोयत आला तो कोण जेजू तो जोयत हाडला तो कुर्सार मरून ताणें जोयत व्हेला हे मागणें ते बायलेक दिलें आनी ती बायल वेता आनी मागीर देंवचार तिका आनी स्वताय ना ती बोडान म्हणटा हें मागणें बायगोन तातुनीन बरोवन दिल्लें मागणें तिका हें झूज आसतलेंच देंवचार झूज कोत्तलोच जायते विरोधी येतालेत बायगोन आंतोनी मुखार आनी ताका टाणणेन घाली कितें कितें उलोय कितें कितेंय सांगो पूण तो सोंसणिकायेन रावता ताका म्हणटाले हेरेटिक्स
जे धर्माचे राड आहात ते आनी ताका बायकोन आंतोनी म्हणटा हॅमर ऑफ द हेरिटिक्स म्हणजे तुतयो हाका सगल्यांक तुतयो घेवन आमी हिळो धाडयता ते भाशेन बायगेवन तातूंत तुतयो घेवन तांकां धाडयतालो तुतयो मागड्यांचो तुतयो उपासाचो हे घेवन तो तांकां पयस करतालो वायट आसतलेंच आनी बऱ्या मदें दुस्मान नेर घालून वेतलोच कोणाक तुजें बरें जाल्लें नाका तुजें पाड जाल्लें जाय आनी हें पाड जावप नाटकांतल्यान येता मातसो जाय त्यो वस्तू बरें चलता थंय मागीर अकस्मात दुस्मान येता तो दुस्मान देंवचार येता आनी आमी म्हणटा देंवचार ना येता आतां देंवचार आपली शिंगां आनी शेंप घेवन येना पूण हो देंवचार दुसऱ्या मनशां उद्देशी येता हो देंवचार ह्यो बांदावळी आहात संवसाराच्यो त्यो बांदावळी उद्देशी येता आनी आमकां पातकान घालता आतां जीव हो देंवचार आमकां दिश्टी पडना पूण असो येता जी वांकडी बांदावळी आहात जॉन पॉल दुसरो पाप साहेब आतां भाग्योन म्हणटालो देर आर इवल स्ट्रक्चर्स and these structures promote evil in the world. And who is behind these structures? Is the devil behind this structure? He said, a person, single individual is behind these structures and he is bad. O मनीस जे बांदावळीचे पाटल्यान आहा तो वायट हो मनीस आनी हो वायट हो मनीस एकलो जावन ही ताणें बांदावळी स्थापल्या ते बांदावळीन तो आहा आनी ताचें वांकडें आहा आनी सगळें पाड घालीत वेता हें जाता आसतना कितें आमी करूंक जाय ही वपार आमकां सांगता सोंसणिकाय गे तो नेर आतांच उमटान काडूं नाका आसूं दी तो सोंसणीक जावं देवाचेर पातये देव तुका बोड दितलो आनी संवसाराच्या शेवटाक जेन्ना जोडटी जातली तेन्ना देव तुका उखलून वयर धरतलो बोऱ्यांक भितर काडटलो वायट हव्यांक उज्यांत घालतलो हेवूय गरजेचें आयज काल एमकोंड आहा एमकोंड आहा इफेर आहा तें कोण स्वतमा दिना ते म्हणटा त्यो शामायच्यो काणयो येतलो देंवचार आनी कोट्टलो संवसार अशी कोंकणींतल्यान म्हणणी आहा आमी देंवचार ना जाल्ले भशेन वागता येतलो देंवचार कोट्टलो संवसार जायते फावट वांकडें धांपून दवरूंक जायना एक दीस वयर सरतलें देवा मुखार आनी देव दाखोवन दितलो हें वांकडें आनी आमी तर तिरासोनान रावल्या सोंसणिकायेन रावल्या जाल्यार आमकां जोईत मेवतलें जोईत जुदाच्या शिवान दाविदाच्या पाडान आनी कुर्सान हाडलोलें जोईत देंवचाराचेर हाड ओ जेजू जो आमकां भितरलें बोड दिता देंवचाराचेर झूज मांडूंक तो हांगा येतलो तो आमच्या काळजांत रिगतलो आमच्या मनांत येतलो आमच्या पोटांत येतलो आनी आमकां बोड दितलो ह्या दुस्मानाचेर आमी झुजूंक कितेंय येवं आमी गोठ रावंक जाय बायगो तातूंत मागणें करतालो आनी उपास करतालो आजच्या दिशी देंवचार पयस वेतालो आमी तशें करुया कितलें वायट येवं आमच्या दुस्मानान हाडूं वो देंवचारान हाडूं वो आमकां कोणें कितें करून घालूं भियोन आमी भंय दवरपाची शक्ती ना आमी तें देवाच्या हातांत घालपाचें आनी बायगोंत आंतोनीचो आदार मागपाचो कित्याक ही वस्तुरीन बायगोंत आंतोनीचो आदार मागलो आनी आंतोन तिका पावलो तेच भाशेन आमच्या जिवितांत इतलें वायट येता आमच्या भुरग्यांच्या जिवितांत आमच्या जिवितांत कितलीं दुयेंसां येतात आनी मागीर कितें आक्सिडेंट जातात आनी कितें अदृश्ट येता हें सगलें देंवचाराचें येता तेंच आमी पयस करूंक ह्या जेजूच्या बोडान आमकांच बरोवन घेवया आमची इंतेसवां हे वेळार देवा म्हऱ्यांत घालुया
आमच्या पवित्र सभेच्या फुडाऱ्यांनी जेजू भाशेन वेगवेगळ्या आगोट परिस्थितींनी पर्यान उक्त्या मनान आनी उदार काळजान पोरचेची सेवा करूंक तांचे पासत बापा लागीं मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणे कोता तुका. आमी आमचेच पासत जिवंक न्हय पूण गरजेवंत सोवे जेजूचो उपकार पळोवन तांच्या गरजांक पावूंक आमकां बापाचो आदार मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणे कोता तुका. जॉयसी कारवालो आयज आपलो वाडदीस मनयता आनी ह्या मिसा बेटेन तिणेन आपले इंतेसांव भेटयलां. तोरबागियोंत आंतोनीचे विनवणेन बापाचो शुभम आशिर्वाद तिचेर पडूं म्हूण बापा लागीं मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणे कोता तुका. बापा मोगळ्या तुजे मुखार मांडलोली आमची इंतेसांवां स्विकार कर. ताचे भायर आयज आमी जायतीं इंतेसांव घेवन आयल्यात. आमची दुयेंस पिडा घेवन आयल्या, आमचें उद्रुश्ट घेवन आयल्या. तेवूय तुजे मुखार घालता. तें तूं सगलें मानून घे आनी आमकां सगल्यांक तुज्या बरेपणान भर आनी देंवचाराची पदवी आमचे वेली पयस काड. क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं. आमेन. दाना तोयरे वेळार आम गायन घेवया C38 पेज नंबर 44. C38. तुकाच बापा सोर मोचे दिता तुका एकाने. तुकाच वक्ता सोर मोचे तुजेच ते कोर खाशेले. मोजे हात घे मोजे पांय घे स्वीकार कोर आता कोशे. तुजो मोयमो परगट करून शुभ हबो सगल्यांक दिवूं. तुकाच बापा सोर मोचे दिता तुका एकाने. तुकाच वक्ता सोर मोचे तुजेच ते कोर खाशेले. मोजे सुखे मोजे दुखे तळमळे या दिसाचे. भाव भयणांची चाकरी करून कुशालकाय तुजी वाटूं. तुकाच बापा सोर मोचे दिता तुका एकाने. तुकाच वक्ता सोर मोचे तुजेच ते कोर खाशेले. मोजे मोन घे काळजांतले बावणावळे. सत्या मोची आनी खुशी भेटोवणी सोर्जिणेची. भयणीनो आनी बाबांनो, हें आमचें बलिदान. सोर पदवीदार देव बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात.
हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आख्खे पवित्र सभेच्या आगावाक सर्वेस्पोर मानून घेवं. सौर पदवेदार देवा, तुजें तोरपण आमी वळखून घेता आनी बायगेवंत आंतोनीच्या उगडासाक भेटयलेलीं आमचीं दानां तुजे पदवेची मोहिमा परगट करतात. तशींच तीं आमकां तुजे सोडवणीचो फोड दिवं म्हूण कालतेपळी मागता. तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेश्वर तुमचे सोबे आसूं. आनी तुमच्या आत्म्या सोबे आसूं. तुमचीं काळजां उबारात. आमी ती सर्वेस्पोराक थंय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. वयर वशाय आमी करूंक फावो. सर्वेश्वरा पवित बापा, सौर पदवेदारा आनी सासनांच्या देवा, सौर कड्यान सोरता आमी तुका दिन वासूंक फावो. आंतोन तुज्या भोगतांच्या उतरा वर्ते गवाये उदेशी तूं तुजे पवित्र सभेक नव्या बडान सुफळ कोत्ताय आनी दर एका काळार आमकां तुज्या विस्वासी मोगाची कोरी कोणां दिताय. अशें तुजे सोडवणीचो गूट संपूर्ण जावच्याक ताचे उत्तम देखीन तूं आमकां उर्बेन बोत्ताय. तर थांबनासतना आमी तुजी स्तुती गायता. Povit, 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 dąbaraco, सर्वेस्पोर देव. स्वर्गानी संसार मोडल्या तुझ्या वैभवान. होसाना, होसाना, होसाना उत्सर्गी. सर्वेस्पोराचे नावी येता तो सुभागी. होसाना, होसाना, होसाना उत्सर्गी. सर्वेस्परा खरोच तूं पवितून सगल्या पवितपणाची जोर देखून तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही दानां पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावन ती आमकां आमच्या स्वामी जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. कोश्ट मरण सोसूंक आपकुशेन तो पराधीन जालो तेन्ना ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या दोन दुतांक दिलो मोडून. ओ तुमी सोमेस्त घेयात आनी शेवात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची. तेच परी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली. तुका दिन वासून ती आपल्या दोन दुतांक दिली मोडून. तुमी सोमेस घेयात आनी आंतलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची खाल्स. नव्या आनी सासणीक कोराराचें रगत पातकांचें बोगसणें मिरच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस्तां पासत तें वारोवतलें. हें म्हज्या उगडासाक कोरात. भावार्थाचो गूढ सौम्या आमी हो उंडो खाता आनी एकाल्सींतले पियेता. तितले पावटी तूं परत येसोर तुजें मरण परगटा. देखून सर्वेस्परा सुम्या जेजूच्या मरणाच्या आनी पुनरुज्जीवनाच्या उगडासाक आमी तुका जिविताचो उंडो आनी सोडवणीची काल्स भेटयता.
तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. क्रिस्ताचे कुडींत आनी रोगतान वांटो घेतल्यांक आमकां पवित्र आत्मे वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी कालतिकायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे प्रितमेचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. अशें लिव आमच्या पाप साहेबाक, फिलीप आमच्या बिस्पाक आनी सगल्या संस्कारनीक घेतल्या आनी संस्कार जाल्ल्या बराबर तिका प्रिती मोगान संपूर्ण कर. आमा समेस्तांची हांगासर हे वेदी भोंवतणी जमा जाल्ल्यांची दया कर म्हूण मागता. आमचेच पासत मागुया. आपलो वाडदीस समारंभात, आपलो लग्नाचो वार्षिक दीस मनयतात, आपलो संस्कारणेचो दीस आनी माकणेचो दीस पाळटात, तांचो उगडास करुया. सगळीं जीं वेगवेगळी पिडा सोंसतात, जायतो लोक पिडेंत आहा, हे सगल्या बसत मागुया. उदी करून आमची गोरचीं, आमची शेजारी, आमची सोयरीं, जायतो लोक हॉस्पिटलांनी सोंसता, जायतो लोक जाणट्यांच्या घरांनी सोंसता आनी आमच्याय घरांनी तांचो उगडास करुया. आमचो पावस इल्लो कमी जाला, आमचे भुंयेर फावो तो पावस घाल म्हूण मागुया. अशें बायग्योन तांकवार मरे देवाचे माई सांगाती, तिचो निर्मोळ पोती बायगोन जुजे, बायगोन आर्कांज मिंगेल, बायगोन दोर्नदूत, आसिजीचो बायगोन फ्रांसीस, बायगोन आंतोनी आमचो आस्कारी, बायगोन झेवाज आमच्या दोर्न प्रांताचो आस्कारेन सूर काणी तुका मानवल्यान त्या सगल्या सांतां भोगतां बराबर सासणाच्या जिवितांत आमकां वांटो दी. तशेंच पुनर्जिवंतपणाच्या बोरवंशान मरून गेल्यान तांकां तुज्या मोकामळाचो प्रकाश पळोवंक फावो कर, जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं आनी ताचे सांगतांनी ताचे थंय पवित्र आत्मेचे एकपणान देवा सोर पदवेदार बापा सोरमान आनी मोहिमान तुका सासनांच्या सासनांक आमेन. आमच्या सोडवणाऱ्याची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलें प्रार्थन आत जोडून धीर घेवन आमी सगलीं बराबर म्हणुया. आमच्या बापा सुर्गींच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज येवूं, तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरास आयज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलोल्यांक बक्षिता, तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां तालणेंत पडूंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेश्वरा सुर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी, सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणाऱ्या जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक बरवशान ओतरेकतल्यांक आमकां तुजे उदार काकलुतीन सोर पातकांतली सुटोय आनी सोर आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवटकी पदवी आनी मोहिमा तुजी सासनाच्या सासना. स्वामिया जेजू क्रिस्ता, तुवें तुज्या दोरदूतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या बाबळताचे दीस घाल आनी तुजे कुशी प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. तूं सोची येताय आनी राजवट चलयताय सासनाच्या सासनांक. आमेन. स्वाम्याची शांती सदां काल तुमचे सोवे आसूं आनी तुमच्या आत्म्या सोवे आसूं. माई मोगान एकामेकाक शांतीची खुणां दियात. देवाचे शेळये संवसाराचे पाप काडटले आमची काकुडूत कोर. देवाचे शेळये संवसाराचे पाप काडटले आमची काकुडूत कोर. देवाचे शेळये संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. ओ पळया देवाचो मेंढरो, संवसाराचे पाप काडटा तो हे मेंढऱ्याच्या जेवणाक आमंत्रण दिलोली आमी सगलीं सुभागी. सौम्या, तुवें म्हज्या घरा येवंक म्हाका फावना, पूण एक उतर मात उलय आनी म्हज्या आत्म्याक भलायकी मेळटली. The Holy Communion is reserved to those who are baptized in the Catholic Church and those who remain in communion with the Catholic Church
the reception of other sacraments. If there's anyone present here who is a non-Catholic, a person of different faith, a person who doesn't believe in God, please do not come forward with your open palms to receive the sacred body of Christ. Our supervisors and animators, please take note. जेजूक आमच्या काळजान जेवताना आमी गायन घेवया R10 पेज नंबर 199 R10. जेजू भाशेन आशे हांवें उलोयताना वावुरताना जेजू भाशेन आशे हांवें हीच म्हजी प्रार्थना जेजू भाशेन आशे हांवें उलोयताना वावुरताना जेजू भाशेन आशे मोनान हीच म्हजी प्रार्थना जेजू भाशेन जावचें हांवें दिसान दिसा किणा किणा कांती वोन मुर्ताची म्हज्या मोनाची तातणा जेजू भाशेन आशे हांवें उलोयताना वावुरताना जेजू भाशेन आशे मोनान हीच म्हजी प्रार्थना काळीज म्हजें देवूळ कशें म्हज्या मोगाळ देवा खातीर चिंतना मोशी सपना मोजी स्वर्गांत तुल्या खातीर जेजू भाशेन आशे हांवें उलोयताना वावुरताना जेजू भाशेन आशे मोनान हीच म्हजी प्रार्थना म्हज्या देवाक सांगचें हांवें तुजे खोशेन म्हजी खोशी तुजीच खोशी करची तुवें जेजू भाशेन आशे हांवें उलोयताना वावुरताना जेजू भाशेन आशे मोनान हीच म्हजी प्रार्थना जेजू भाशेन आशे हांवें उलोयताना वावुरताना जेजू भाशेन आशे मोनान हीच म्हजी प्रार्थना म्हज्या मोगाळ जेजू भाशेन सगळें हांवें सोदचेलें गोश्ट म्हजी दुकां सगळेंच ताकाच भोगचेलें जेजू भाशेन आशे हांवें उलोयताना वावुरताना जेजू भाशेन आशे मोनान हीच म्हजी प्रार्थना
उबी रावया. प्रार्थुया. सर्वेस्परा आमी शेवलोल्या गुटां उदेशी बायगोंत आंतोनीन विस्वासी कारभारपण चलयले त्या सासनाच्या सुखाक आमकांय तयार कर म्हूण आमी मागता. तुज्या पुता जेजूचे नांवी आमेन. उपकार करून बसत. तुमकां कुमसार जावंक जाय जाल्यार फादर हायसीन कुमसुंदरीन आसतलो. सिस्टर सेंड्रा कावन्सिलींग करता, तुमी तिका मेळचें. मेळना जाल्यार तिचो कॉन्टेक्ट नंबर घातलेलो आहा नोटीस बोर्डान, तो घेवन तुमी ताका फोन घुंवडायचो. बायगोंत आंतोनीचे इमाजी सर्पेंत हातान धरून आमच्या सोविनीर रुमांत आहात. तुमकां जाय जाल्यार ते घेवचे. तेच भाशेन जायतीं पुस्तकां थिंगा आहात. 2 पुस्तकां हांव तुमच्या दोळ्या मुखार दवरतां. द चर्च ऑफ गोवा आनी होली पिक्चर्स फ्रॉम गोवा. ही हाचेर होली पिक्चर्स ना, जायत्या लेखूय आहात. जर तुमकां जाय जाल्यार तर तुमी घेवचे. गेल्ल्या म्हज्यान एकल्याचेर तुमचेर मागणें करूंक जायना देखून तुमकां सगल्यांक हांव मिसाच्या आख्ख्या बलिदानान जायते फावटी घालता. फकत संस्कार न्ही जाता तेन्नाच न्हय, सुरवातेकूच तावन घालता. एक वेळ आहा जंय पाद्रीच्यान गुप्ती तुमचे पासत मागूं येता. आनी म्हज्यान तुमचे कडेन हात दवरून मागणें आतां सद्याक करिना हांव, जायना म्हणटूच तुमकां हांव मिसाचे भेटेन घालून मागता. आनी आयजूच न्हय, कालच्या दिसाक सुरू केल्ले मागणें आयचे रातीक सोंपयतलो. सगळीं जीं मुंगडाराक कोण येतात तांकां सायबा तीं मागतात तें दी, तांचीं दुयेंसां पयस कर, तांकां बरे भलायकेन राख, तांकां वायट विघ्नांतली वाटाय. ही म्हजी मागणी तुमचे पासत, सगळ्यां पासत. हांव कडेन मिस म्हणटा, पूण सगळीं हांगा येतात सकाळीं ते सांजे पासून. कोणूय तें मिस म्हणून तुमकां सगल्यांक या देव मंदिरांत, कित्याक हें किरीत देव मंदीर. बायगोंत आंतोनीक भेटयलें आनी मिलाग्रींचें देव मंदीर. ते पासत तुमी हांगा आयलीं की ना सगळ्यां पासत मागता. आनी मागीर पुत्तून सांकिस्तीन कोणें येवचें न्हू, कित्याक हांव आजून सामको बरो जावंक ना. ते पासत मागता. पूण उगडास आसतरात तुमी जाय ती म्हाका सांगताल्यात तें म्हज्या मनांत आहा. आनी तें घेवन हांव मागता, सायबा हांव नोको, ही आज कितें घेवन आयलें ती तूं जाणाय. ती मागणी तांची तूं स्विकार कर आनी तूं ताका ती कुरपेन भरून दी म्हूण मागता. उबी रावया. सर्वेश्वर तुमचे सवे आसूं आनी तुमच्या आत्म्या सवे आनी सोर पदवेदार देव बाप आनी पुत्र आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून ह्या जेजूचे शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. बायगोंत आंतोनीची विणवणी मागूंक मागणें. बायगोंत आंतोन, तुज्या नांवान आनी तुजे विणवणेन देवान केलोलीं विजमितां आयकून व्हडा बरवंशान हांवूय तुजे फुड्यांत येता आनी तुजी दयाळ नदर म्हजेर घाल म्हूण कालतेपडी मागता. नोमान तुका बायगोंत आंतोन निर्मळकायेच्या लिली फुलां, नोमान तुका जाणवायेच्या सागोरा, नोमान तुका प्रिती मोगान पेटलोल्या शुभ वर्तमानांच्या दौरून दुता. कोर म्हजें जिवीत नितोड निर्मळ, बोर म्हजें मन जाणवायेन, पेटोय म्हजें काळीज प्रिती मोगान आनी सर भोंवती म्हज्या कोरण्यांनी देवाचें उतर परगटूंक म्हाका शिकय. ए देवाच्या इश्टा, हांव पातकी आनी गुन्यांवकारी म्हूण तुजें उजीर ओळखून घेता आनी म्हजें कोणती बरीत काळीज तुका उक्तें कोत्ता. आनी तुजे वेंगेंत आयलोलो तोच बाळोक जेजू तुजे विणवणेन म्हाका बोगसणें दितलो आनी गरज त्या कुडी ओतमेच्या देण्यांनी बोत्तलो म्हूण आस बाळगिता आनी बरवंशान रावता. बायगोंत आंतोन
दुखेस्तांच्या बुजवंडारा तुजी दोयाळ नदर म्हजेर घाल आनी म्हजें दोळडीर पोण आनी उपद्रे म्हजे उस्के आनी कोंती म्हज्यो भिरांती आनी आकांत पळय. म्हज्या उस्क्या कोंतींतलो म्हाका निवार. तुजे वेंगेंत आसतल्या बाळका जेजूक म्हज्यो गरजो उगट्यो कर आनी आतां तुज्या फुड्यान घालता तो उपकार म्हाका बेगीनूच मेळून घे. ह्या वेळार तुका जाय तें बायगोंत आंतोनी मुखार घाल. ओर चोऱ्यांच्या बायग्योंत आंतून तुका उलो मारतल्यांक तूं ना म्हणूनाय पूण तांकां सदांच पावोंक तूं राजी आसाय. तो तुजे पदवेदार मजतीन हे काल्तिकायेचें क्रिस्ती जिवीत जिवंक मेळून घे म्हाका निर्मळाय आनी कोनवळाय, तोंडाय आनी शांतताय, ल्हानविकाय आनी सोंसणिकाय, गोठाय आनी जाणवाय. आमच्या धर्मीक फुडाऱ्यांक राख आनी सांबाळ. तुजे विनोदीन जेजू सारकेले बरे गवळी ते जावंक निर्मी आनी तांच्या हातान घातलेल्या इंड्याक सोताच्या आनी उजवाडाच्या मार्गार चलोवंक तांचे खातीर तूं थांबनासतना विनंती कोर. आमेन. चोऱ्यांच्या भोवता पोर्तुगालचो तूं ओरो दोतोता. तुज्या ग्रंथार खेळटा भोगता बाळक जेजू रायांचो राजा. तुज्या ग्रंथार खेळटा भोगता बाळक जेजू रायांचो राजा.